हॅलो अँड वेलकम बॅक टू अ न्यू व्हिडिओ. तर आयज संडे आणि संडे असल्या कारणान घरा कडली कामां भितर हांव मातसो बिजी उरलो. चडसो भायर सरपाकूय मेळुना आनी म्हाका चड शूटय करपाक मेळुना. बट स्टील आय हॅव समथींग स्पेशल फॉर यू ऑल. कितें तरी स्पेशल आसा म्हाजे कडेन. वळखता? आतांची जी भुरगीं आसा ती हें कितें तें चड वळखपाना. बट देन मोस्टली people from 80s and 90s era they will relate to it. 1980 1990 ह्या काळाचे जे लोक आसा त्यांचे खातीर हें भांगर आशिल्लें. हेका आमी म्हणटाले पिपेरमींट. त्या टायमा वयले चॉकलेट ही ती आय गेस 1 रुपयाक 2 रुपयाक कितें तरी मेळटाले और 4 आणे और समथींग दॅट टायम. I in my 90s used to love this. आणि हे रिजन आसा की हांव हो व्हिडिओ कोंकणीन करता कित्याक की म्हाका खबर ना गोंयचे भायर हें मेळटालें काय ना तें. बट गोंयांक हें भरपूर मेळटालें आनी दीस वॉज वन ऑफ द लोकल चॉकलेट्स दॅट वी यूज टू गेट. आमकां लोकली अवेलेबल आसताली ही चॉकलेट. एज आय सेड पिपेरमींट म्हणटाले तेका, पिपेरमींट. आतां हे पॅकेटांनी बी येता बट चडशे त्या टायमार पसरे आसताले. हे पसऱ्यांनी ही मेळटाली बेवशी आसताली ही ऑरेंज चॉकलेट ती. आनीक असलेच खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो 80s 90s अँड आय पर्सनली आय मिस सच थिंग्स. केन्ना ह्यो आमच्या लायफांतल्यान गेल्यो त्यो आमकां कळ्ळ्यो सुद्दां ना. हेजे भशेन आनीकय गोश्टी आसताल्यो. पिपेरमींट, गड्डे, मागीर कापां मेळटालीं 1 रुपयाक 10 कापां बारकेलीं. मागीर सोयेचीं कापां. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो केन्ना मार्केटांतल्यान वॅनीश जाल्यो आनी त्यो रिप्लेस जाल्यो नवे नवे आयटम्सांनी. तशीच एक रुपयाची पेप्सी. 1 रुपयाच्या परस पयलीं त्यो 8 आण्यांनी सुद्दां मेळटाल्यो. बट मागीर 1 रुपया पेप्सी म्हणून फेमस आशिल्लें. त्या पेप्सीचें नांवूच 1 रुपया पेप्सी म्हणून आशिल्लें. समवेअर इन बिटवीन 1998 टील 2005 पर्यंत सुद्दां आशिल्ल्यो त्यो 1 रुपया पेप्सी. केन्ना गायब जाल्यो कांयच कळना. हें पिपेरमींट नांव खंयच्यान येलां हेजेर विचार करया. तर त्या दिसांनी वेस्टर्न डेसाक एक चॉकलेट मेळटाली पेपरमिंट म्हणून. लायक माउथ फ्रेशनर चॉकलेट अशी. हांगा कितें जालें चॉकलेट म्हणल्यार पिपेरमींट. सो पेपरमिंट करता करता ती जाली पिपेरमींट करून तेका नांव पडलें पिपेरमींट. बट ही जी चॉकलेट आसा ती त्या माउथ फ्रेशनर चॉकलेटीक खंयच लागनाली. बट स्टील जी चॉकलेट आसा ती पिपेरमींट. तशें करून खुबशे वर्ड्स अशे आसा गोंयांक जे मातशे मॉडिफाय जाल्या. सेईंग आयस्क्रोट म्हणून येतालो ल्हानपणां याद आसा. आयस्क्रोट चिंतपाक गेल्यार आयस फ्रूट ते आमी आश्क्रोट करता. केन्ना चिंतलें ना तशें. सेम वे खुबशे अशे वर्ड्स आसा लायक डायवर, किलिंडर. डायवर म्हणटा तो ड्रायवर, किलिंडर म्हणटा तो क्लिनर, शॉक ऑब्जर, शॉक एब्जॉर्बर, एटसेट्रा एटसेट्रा. हेजेर मागीर आमी आनी एक व्हिडिओ करया. बट सद्याचो जो व्हिडिओ आसा तो हेजेर आसा पिपेरमींट. सो अशे खुबश्यो गोश्टी आसात आमच्यो ल्हानपणाच्यो ज्यो याद जाता. पिपेरमींट, आयस्क्रोट तेय बी कसले येताले. पयलीं जेलाचे आयस्क्रोट येताले. मागीर तुका दुदाच्यो येवपा लागले ज्यो म्हारग आसताल्यो. दुदाचे आशिल्ल्यो 5 रुपया आसताल्यो आनी हे आशिल्ले ते 1 रुपया 2 रुपयाचे आसताले. मागीर हे कुल्फी येवपाक लागल्यो. रव्याचे लाडू, रव्याची कापां. देन चॉकलेट्स वेगळ्यो, पान पराग येताल्यो. मागीर च्विंगम्स येताले तेन्ना. बीग बाबूल तेजे बरोबर स्टिकर येताले. मागीर बूमर म्हणून येताले. मागीर त्यो साखरेची गुळेशे येताले येल्लो कलर आनी साखरेची रावंड काप जे आतांचे जे वडा येता पळय न्ही तशे साखरेची रावंड ऑरेंज कलर येताली. ती आजुनी मेळटात पूण आतां मातशी चड वेगळीच टेस्ट लागता तेजी. पयलीं वेगळी लागताली. जात्रांनी बी तुमी गेले, फेस्ताक जात्रांनी गेले जाल्यार तुमकां याद आसा ते खाज्याचे लाडवाचो टेस्ट वेगळीच आशिल्ली. आनी त्या दुकानांनी न्ही एक व्हडलो लाडू म्हणून दवरलेलो आसतालो
आनीक साखरेच्यो बावल्यो मेळटाल्यो त्यो आतां दिसना चडश्यो. साखरेच्यो बावल्यो, चिक्की म्हणटा तूं, चिक्की कंटिन्युअसली आसा, चिक्की गेलीच ना, चिक्की आसा अजुनूय मेळटा. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो हांव पर्सनली मिस करता. सो तुमकांय सपोज याद आसा आनी असली स्वीट्स ज्यो पयलीं आशिल्ली आनी आतां ना जाल्यार कमेंट करात आनी सांगात म्हाका, बरोबर रुची काडया तेंच्यो. मेमरीज रिफ्रेश जाल्यो न्ही. टेस्टा भितर मातशें डिफरन्स आसा. जर तुमी ह्या व्हिडियोक रिलेट करतात आनी तुमकां याद आसा हे पिपेरमींट आनी तसले आनी कितेंय गोश्टी आसा ज्यो तुमी याद काडटात न्ही, कमेंटाक म्हाका सांगात. अश्यो खावपाकूय आवडटालो, चाबून खावपाक. सी यू टुमॉरो. फाल्यां मेळया.